नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपळी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. हंजुणाच्या थळाव्यांनी वीज बिलां आड विद्युत भवना मुखार केले पेज आंदोलन. स्मार्ट मीटर बसयल्ल्यांक बिलाच्या दरांत जाल्या वाड. हंजुणकारांचो आरोप. जुंता हाऊस इमारतीच्या सुवातेर उबारचो मल्टी लेव्हल पार्किंग सुविधा प्रकल्प. महत्वाच्या प्रकल्पाविशीं निर्णय घेतना नगरसेवकांक घेवचे विश्वासात. महापालिकेचो नगरसेवक जॅक सुखीजाची मागणी. वेंचणुकीच्या काळात काँग्रेस उमेदवारी तिकेट विकता हे आपणे दाखोवन दिल्ल्यान काँग्रेसीचे अमरनाथ पणजीकर आनी सिद्धनाथ बुन्याव हांणी आपल्याचेर केल्यात निराधार आरोप, सांगता एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस. गोंयांत भीक मागप्यांमदीं एकूय ना गोंयकार. एडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान केलें स्पश्ट. समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय येवजण काडपा खातीर दिल्या 2 सप्तकाची मुजत. कर्नाटकांतल्या खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या एका दुबावीत आरोपीक कोंकण रेल्वे पुलिशेन मडगांव रेल्वे स्टेशनार केली अटक. सीसीटीव्ही फुटेज आनी गुप्त म्हायतीच्या आदाराचेर पुलिशेन केली कारवाय. बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव आनी ताची धूव वालंकान घेतली काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेची भेट. राजकीय चर्चेक आयला उधाण. आता पळयात खबरो विस्तारान. वेंचणुकेच्या काळात काँग्रेस उमेदवारी तिकेट विकता हे आपणे दाखोवन दिल्ल्यान काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकर आनी सिद्धनाथ बुन्याव हांणी आपल्याचेर निराधार आरोप केल्यात. आपूण जे उलयलो ते लोकांच्या मनांतल्यो भावना आसा अशें एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस सांगतात. काँग्रेसीचो वांगडी नासलो तरी आपूण फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसी खातीर रात दीस वावुरला. जर काँग्रेसीक येवपी वेंचणूक जिखपाची आसल्यार तांणी गिरीश चोडणकाराक गोंयांतल्या पक्ष नेतृत्वा पासून पयस दवरपाक जाय. नाजाल्यार पक्षाचें लुकसाण जातलें अशें ग्रेशियस सांगता. आयकात. This press conference because of unnecessary allegations made against me by Congress persons like Siddhanath Bhuyan and Amarjit Panjika. I have been accused of being communal and casteist. When I had pointed out that the Congress has to do away with the perception among the voters that the Congress is selling tickets, this is a public perception. If a Congress MP close to Rahul Gandhi writes such a complaint to the Congress president, it has to be acted upon. When written allegations are made against Girish Chodankar, is it not a duty of the Congress at least to keep him aside instead of making him president of the Goa unit? Now, what this lady MP from Tamil Nadu says is what everybody in Goa says, that there is manipulation, that there is sale of tickets. And otherwise, how do the people sort it, correct it? See, I am not a congressman, but during the last parliamentary elections, I and many of the other anti-Congress people, we worked tirelessly for victory of the Congress. And we worked because we felt that Captain Viriatu was a good candidate. And that's why he was elected. Change can come only if there is an organized, strong opposition. Unfortunately, the Congress, which should have actually been in the forefront, is not doing anything. Now, secondly, Siddhanath Bhuyan, who made allegations against me. Let me see what Siddhanath Bhuyan has done. You see, in the Tamil Nadu assembly elections, the Congress appointed a social media campaign, awarded a contract. The contract was awarded to a company called Ad Bhuyan, headed by Siddhanath Bhuyan. An amount of rupees 4.5 crores has been paid to Ad Bhuyan for the purpose of social media campaign in Tamil Nadu and Pondicherry. Now you tell me, what does Siddhanath Bhuyan know about Tamil Nadu? Is he familiar with art, their culture, their way of life, so that he can launch a social media campaign? Does he have any experience of social media campaign? Or is it a racket involving Girish Chodankar and Siddhanath Bhuyan? I would request the Congress workers in Goa to stand up. If you want to defeat the BJP, please stand up and tell the Congress that this sort of thing will not do. I have read to you only the complaint by Congress MP. I have not said anything. I have pointed out that the Congress has given money to Ad Bhuyan for social media campaign, nothing else. So it is for the Goa people and the Congress workers in particular to question their own party. How
they can appoint a man like Girish with such severe allegations from the party MP as their president. And if that is permitted, I am pretty sure next elections come, same process will be repeated and similar candidates will be selected. गोंयांत भीक मागप्यांमदीं एकूय गोंयकार नागरीक नाशिल्ल्याचें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा मुखार स्पश्ट केलें. राज्यांतल्या भिकाऱ्यांच्या प्रस्नाविशीं दाखल केल्ले याचिकेवेले सुनावणे वेळार पांगम हांणी ही म्हायती दिली. ह्या समस्येचें गांभीर्य लक्षांत घेवन सरकाराक कायमस्वरुपी उपाय येवजण सुचोवपा खातीर 2 सप्तकाची मुजत दिल्या. राज्यातल्या भिकाऱ्यांच्या प्रश्नाविशीं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हे याचिकेचेर बुधवारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. राज्यात रस्ते आनी भौशीक सुवातेंचेर भीक मागपी व्यक्तीं मदीं एकूय गोंयकार सापडूंक ना. हे लोक राज्या भायल्यान येतात. रोजगाराच्या वा हेर कारणां खातीर गोंयांत आयिल्ले कांय जाण भीक मागपाक सुरवात करतात. पर्यटन हंगामात आनी क्रिसमस नवें वर्स आसता तेन्ना तांच्या संख्येत मोठी वाड जाता. पर्यटकांची गर्दी वाडली की अदीक पयशे मेळोवपाच्या उद्देशान भिकारी गोंयांत येतात. पर्यटन हंगाम सोंपल्या उपरांत आपल्या मूळ राज्यात ते परतून वतात, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. तशेंच ह्या समस्येचें गांभीर्य लक्षांत घेवन हाचेर कायमस्वरुपी उपाय येवजण काडपा खातीर 2 सप्तकाची मुजत न्यायालयान सरकाराक दिल्या. NGOच्या मदतीन करची उपाय येवजण. भिकाऱ्यांच्या प्रश्नाचेर तोडगो काडपा खातीर स्वयंसेवी संस्था आनी सामाजीक क्षेत्रांत कार्यरत संघटनांची मदत घेवपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्यात. ह्या संस्थांच्या मदतीन मार्गदर्शक तत्वां तयार करून दीर्घकालीन उपाय येवजण राबोवपाची अपेक्षा न्यायालयान उक्तायल्या. भीक मागप्यांक पयशे दिवप हो लेगीत कायद्यान गुन्यांव आशिल्ल्याची जाणीव नागरिकांक करून दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें न्यायालयान सांगलां. भौशीक जायराती, सुचोवणे फलक आनी जनजागृताय मोहिमे वरवीं नागरिकांक जागरूक केल्यार भिकाऱ्यांक मेळपी प्रोत्साहन कमी जावन प्रश्नाचो सुटावो जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कर्नाटकांतल्या खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या एका दुबावीत आरोपीक कोंकण रेल्वे पुलिशेन मडगांव रेल्वे स्टेशनावयल्यान अटक केली. पुलिशेन CCTV फुटेज आनी गुप्त म्हायतीच्या आदाराचेर ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. बिहारचो प्रशांत कुमार भंडारी अशा 36 वर्साच्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. मंगलोर पुलीस ताका ताब्यात घेतले अशें PI विक्रम नायक हांणी सांगलें. काल आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयली फ्रॉम कारवार पुलीस एंड ऑल्सो फ्रॉम द मंगलोर परमपूर पुलीस स्टेशन की थंयसर एक मर्डर जाल्ली आसा आनी तेंच्या त्या मर्डर केसीचो एक्यूज तो पळवलो आसा एंड ही इज लायकली टू कम थ्रू द ट्रेन फ्रॉम मंगलोरच्यान तो गोंयांत येवपाचो आसा. तो गोंयांत येवपाचो तशी जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ती इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हांवें इमिजिएटली म्हजे 2 PSI विप्लव बस एंड जितू गांवकर, चंदन, संजय, वसीम हे सगळे जाणांक हांवें थोड्यांक प्लेन क्लोथान थोड्यांक युनिफॉर्मान हांवें इमिजिएटली रेल्वे स्टेशनाचेर सगळे कडेन डिप्लॉय केले. एंड आमी तेंचे कडल्यान मंगलोर पुलिसा कडल्यान आनी तेंचे कडल्यान तेचे फोटोग्राफ्स कितें आसले देव असिस्टन्स घेतलो तेंचे कडल्यान. एंड थ्रू द आमी आमचे इन्फॉर्मराकूय इन्फॉर्म केले, सिव्हिलियन्स टेक्निकल असिस्टन्स, CCTV फुटेजीस हे सगळे आमी यूज करून त्या एक्युजाक आमी काल सांजचो मारगांव रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर एप्रिहेंड केलो. जेन्ना आमी ताका कस्टडी आमी तेजी घेतली, जेन्ना ताका एप्रिहेंड केलो, इमिजिएटली वी ब्रॉट हिम टू द पुलीस स्टेशन्स. पुलीस स्टेशनाचेर ही डिस्क्लोजीस हीज नाव, तेणे आपलें नाव प्रशांत कुमार नर्श भंडारी, तेजे वय आसा 36 इयर्स, रावपी तो दरभंगा, शिवाजीनगर, बिहार. सो ताका हाडून आमी सोमतोच हांगा पुलीस स्टेशनाचेर अरेस्ट केलो. अरेस्ट करून आमी ते कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचेर मंगलोर तेजो PI मोहम्मद सलीम ताका मोबायलाचेर आमी ताका इन्फॉर्म केले. इन्फॉर्म करून रोखडेच तेंच्यांनी आमकां सांगलें की दे आर डिप्लॉयींग दॅट टीम टू टेक द कस्टडी ऑफ दीस पर्सन. मागीर हांवें ही इन्फॉर्मेशन आमचो SP शेखर प्रभुदेसाय, रिस्पेक्टेड श्री शेखर प्रभुदेसाय, रिस्पेक्टेड श्री हिरू कवळेकर हांकांय रिड्यूस करून ही इन्फॉर्मेशन हांवें दिली की असो सुमारे जाली. सो आतां ताका आमी एक्युजाक आमी अरेस्ट केला, तेजी आमी कस्टडी घेतल्या एंड मंगलोर पुलीस आतां येवन तेजी कस्टडी घेवपाची आसा. चर्चिल आलेमांव हांकां काँग्रेसीत बेगीन प्रवेश जाय अशें दिसता.
चर्चिलाक परतून आमदार जावपाची इत्सा आसा. गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जाले उपरांत चर्चिला सयत ताची चली वालंकान गिरीशाची भेट घेतिली. बुधवारा जाल्यार दिल्लीत वचून चर्चिल आनी ताच्या चलयेन चक्क काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेची भेट घेतली. चर्चिल आनी वालंका आनी खरगेची भेट घेतिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यां आरती परती चर्चा सुरू आसा. कुडचडे बस स्टँडा लागसार आशिल्ल्या एका इमारतींतल्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन थेट कुडचडे मुखेल बाजारांतल्या गटारांत सोडल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. ही दुर्गंधी पुराय वाठारांत पसरिल्ल्यान बाजारात येवपी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. जाल्यार कांय दुकान धनी आनी घाणयाऱ्या वासाक लागून दुकानां बंद केल्यात. हे विशीं संबंधिताक कागाळ करून लेगीत संबंधितान कांयच कारवाय करूंक ना अशें कांय दुकान धनियांचें म्हणणें. देखून कुडचड्या काकोड्या नगरपालिकेन ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कितें जालें हांव पयलीं शॉप म्हागे ओपन आशिल्लें. आतां कितें जालें आतां कांय वर्सां जालीं हें अशेंच जायत आसा. म्हणजे सगळी हांगासर हें जी संडासाची टाकी आसा न्ही तिजे ओवरफ्लो जाता आनी हांगा सगळें व्हांवत रावता. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाता वयल्यान ते सगळी पायपलायन बी सगळी चॉकअप जाल्या तेंगेले आनी तें उदक सगळें स्लॅबा वयल्यान देंवता आनी स्लॅब वीक जाता. आनी ते वीक जावन पळय म्हागेलो पत्र्याचेर तो स्लॅबा एक कुडको पडोन स्लॅब पत्रो फुटलो. आनी असले हितून लोक हाडटा गाडी दवरतात आनी म्हाका हांगा दुकान उगडी करून बसपाक मेळना. दुकान उगडी केलें जाल्यार ह्यो घाणी पडल्या हितून ह्या घाणी भितर रावपाचें कशें. त्या सायडीच्यान वाट आसा म्हटल्यार लोक वाटेन समज ते येयले जाल्यार त्या हितून गोवा पडपाचें. आनी असले हितून आमी म्युन्सिपाल्टी वर्सान वर्स 5,000 टॅक्स भरता. ते कचऱ्याचो जावं आमगेलो हावस टॅक्स आनी हेजे ट्रेड टॅक्स बी आनी तो आमी भरीत आसा. म्हळ्यार म्हाका सांगपाक समजना की हे आतां म्युन्सिपाल्टी हांवें वचून तांकां सांगता हांव की हे तुमी या पळया आनी हेजेर कितें आसा लिगल एक्शन घेया. हांवें तांकां लेटर दिलें जानेवारी म्हयन्याक दिलें. हेल्थाकूय दिल्लें. हेल्थान इन्स्पेक्शन केलें हें जालें सगळें जालें. येवन पळोवन बिळोवन झालें करता बिरता म्हणून सांगलें. आनी मागीर काही 2 म्हयने हांव वाट पळयली तेंगेली. तरी पण 2 म्हयने जाले तरी पण कांय जालें ना म्हणून हांव परतो गेलो आनी इंजिनियराक वचून सांगलें की इंजिनियर तूं कितें करता मातशें म्हागे पळय. तो म्हाका सांगता परती लेटर दी म्हणून. परती लेटर दी म्हटल्यार आतां पळय जून म्हयन्यात आतां पावस येयलो. आतां पावस कमी जालो. हांव मे म्हयन्याक सुद्दां वाट पळयली तेंगेली. वचून तांकां कॉन्टेक्ट करता तांकां सांगता हांव की बाबा तुमी हें करा आनी लोकांकूय मातशें ह्या सायडच्यान येवन वचोन हें कम्युनिकेशन चालू जावन लोकांचे ह्या सायडचे हे सगळे कितें धंदे आसा हे सगळे लोकांले धंदे बरे भशेन चालू. पयलीं सद्या हांगा सगळे आतां सगळे कडेन व्हडले कडेन आसा. धंदे लोकांले जायना आनी असले हितून आमी जगपाचें कशें आनी करपाक कशें. आमी हांगा 25 वर्सां जाले बिजनेस करता. पयलीं वॉर पयलीं अप्रोच केला. एक ही सगळी गव्हर्मेंटा जमीन म्हणजे ओपन स्पेस हेजे कोण जबाबदारी. आनी हे 20 वर्सां जाले सगळे हेजेर कंप्लेन करून थकले. हेल्थ डिपार्टमेंट कलेक्टर हें जाल्यार कोणा एक्शन जायना. एक दीस येतात बेश्टे पळयतात म्युन्सिपाल्टी सगळी जबाबदार म्युन्सिपाल्टी आसा. हजारान भुरगीं वयता हजारान भुरगीं येता हांगा कळ्ळें. कोणा पडोन गेला. पयलीं म्हणटा म्युन्सिपाल्टी म्हणजे पयलीं बरखास्त करपाक जाय. म्युन्सिपाल्टी बरखास्त करपाक जाय आनी हेजे कोणाच्या हेज्या खातीर ते हाती दिवपाक जाय तेन्ना हे जाग्यार पडटले. वास मारता गू वावता मरे हांगा सांगलें गू हें जावपा मरे पॅराडिमीक जावपा मरे सांगलें. भुरगीं मारपा मरे हांगच्यान सगळीं पळोवपाक सगळीं खाण मरे आसता सगळीं. आनी पार्किंग अनवॉन्टेड पार्किंग. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. मळकय गेल कंपनी कडेन आशिल्ल्या रस्त्यार हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. कंपनी लागसारच्या रस्त्याचेर व्हड प्रमाणात उदक व्हांवता. हाका लागून यो वच करपी वाहन चालकांक त्रास जावपाक लागल्यात. गटर बंद केल्ल्यान ही हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या अशें थळाव्यांकडल्यान कळटा. रस्तो पुराय उदकापोंदा गेला. हाचेर थळावे पंचायतीन दुर्लक्ष केलां. कंपनीन बेकायदेशीर रस्तो केला ताका लागून रस्त्याचेर उदक भरपाची स्थिती निर्माण जाल्या अशें थळावे सांगता. मडकय गेल कंपनी कडेन पळयात हें कशें
पळयात उदक रस्त्यार कितके भरला ते आनी हे सगळें जालें कारण ही गेल कंपनीन पळय ही वाट केल्या मदीं तेज्या खातीर हें जालां सगळें पळयात कशें उदक ओके उदक कितकें भरला तें अशें पोनाक आशिल्लो गटर तो तेंच्यांनी सगळो बंद केल्लो आसा गटर रस्त्यार उदक पळयात कशें आनी तांकां विचारणारो कोण ना पंचायतूय कितें करता कांय समजना जवळ जवळ हें आतां अशें जातालें उदक भरतालें तो 10 वर्सां तरी पयलींच्यान अशें हे कंपनीक लागून आनी आतां पोरूच्यान तेंच्यांनी ते रोड केल्लो आसा पळय सायडीन इल्लीगल रोड तो सगळो इल्लीगल रोड केल्ले आनी हे सगळे पळय तेंच्यांनी सायडीन पळय ते फुटपाथ सगळी तोडून पळय तेंच्यांनी रोड केला तेज्या खातीर हें सगळें आतां उदक अशें जाम जाता रस्त्यार शिवोले वाठारांत एका विला कडेन वेवसायीक आनी ताच्या वांगड्याक मारबडे केल्ले प्रकरणात हणजूण पुलिसांनी 5 अनवळखी आड गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विलाच्या प्रवेशदाराकडेन एका वेवसायिकाक आनी ताच्या वांगड्याक मारबडे करून तांकां जबरदस्तीन ताब्यात घेतले. तशेंच दुबावितांच्या UPI वरवीं 10,000 रुपया वसूल केले अशें कागाळीत म्हणलां. हाचे भायर मोबायल फोन आनी गाडयेचें लुकसाण केलां. काणकोण भलायकी केंद्रात फाटल्या 6 म्हयन्यांत डायलिसिसाच्या दुयेंतीचो आंकडो 99 वयल्यान 114 पाविल्ल्यान व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. तशेंच ह्या काळात किडनी संबंधित 12 दुयेंतींक मरण आयलां. हे फाटभुंयेर ह्या वाडट्या दुयेंतींच्या संख्ये फाटलें अचूक कारण सोदून काडपा खातीर खोलायेन संशोधन करप गरजेचें आसा आनी काणकोणांत वेगळो किडनी केअर युनिट सुरू करचो अशी मागणी थळावे शुभम कोमरपंत आनी सुनय कोमरपंतान केल्या. आमी गेल्ले 6 म्हयन्यापासून जेन्ना आमकां तुगेले रेट आहा तुगेली 99 म्हणटा पेशंटाची डायलिसीस तेन्ना आमी तेजेर एक रिसर्च आमचे भशेन म्हणून चालू केले आमचे डॉक्टरांक मेळपाक चालू केले तेन्ना आमकां कळून येयलें की वेगवेगळे तुगेले हितून आमचे GMC सारके हितून आमकां कळून येयलें की ती उदका पासून निमोनिया अजून डिटेल रिपोर्ट येवचे आहा तो उदका पासून न्ही पूण बाकी खंयचे हेका लागून तरी आसतना तेगे कित्याक लागून जाता तेन्ना आमी डॉक्टरांक मेळ्ळे फाल्यां एक आमची किनारपट्टी गांवांत कोस्टल बेल्टान आनी आमची इंटिरियर विलेज ह्या 2 भागाच्यान तुगेलें खूब हें जाल्लें मागीर आमकां जाणून येयलां की आमी गोंयांत भितर 2nd नंबराचेर आहा. 1st नंबराचेर आमचे सांग्या हितून किडनी पेशंट्स खूब आहा म्हणून जाल्यार आमी एक डॉक्टराक जेन्ना मेळ्ळे डॉक्टराक आमी तेच म्हणलें की ते कित्याक लागून वाडटा हेजेर नियंत्रण कशें येवप जाल्यार हितून एक आमी रिसर्च जावची कित्याक पयलीं आमचे एक पयलीं दिल्लीसान एक टीम येयली तितून तुगेले मोबायल तेंची हें केली आनी आमी सगळे रिसर्च करपाक पावले पूण खंयचें कांयच ना तितून एक इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक खंयची ह्या एरियेन कित्याक जाता कशी जाता हेजेर कंट्रोल हाडचो नाल्यार फक्त आमी इलेक्शन येवजली की ना तुगेले हेजेर आमची किडनी पेशंट्स आहा आमी हें करतले तें करतले ह्यो गजाली नाका हेतून आमचें दुर्लक्ष जाता. आमी जेन्ना पेशंटाक मेळपाक येता पेशंटाचो एकच डिमांड आहा की एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर आसचो एक सेपरेट किडनी युनिट आसचो त्या हितून आमकां तांकां खंय त्रास जावचो ना म्हणटकीर तो विशय आमी तांकां घेवन आमी मुखार व्हरतले. सांग्यार काणकोणा परस चड पेशंट जाला आनी थंय तर किनारपट्टी ना तर आमचे आदिवासी भाऊच जाल्ले आसा तर वेगवेगळे रिजन आमी विचारले तेतून म्हणपाक की एखादे जमनीपणाक पिकयल्ली जे आमचे हे आसता तेतून मिनरल्स चड असले कारणान जावपाक शकता. तशेंच आमचो एक रिसर्चर म्हणजे आदिवासी समाजाचे रिसर्च करपी अभ्यासक आमचो वांगडी देविदास गांवकर हाणें सांगल्या प्रमाण आमकां कळ्ळें की आदिवासी समाज जो आसा ते प्रत्येक गजाल प्रिजर्व करून म्हणजे पिकल आमी जे म्हणटा जे ताका आमी खळान घालप म्हणटा तवशी मागीर किल्ल माडयो तोरां बिमलां लिंबू मिरसांगो अशें खळान घालून खाता आनी तेतून जे रॉक सॉल्ट आमी वापरता तेतून कशें आसता की ती प्युरिफायड आसना तितून खूब बाकीचे मिनरल आसता
तेजेय एखादें आमी कारण आसपाक शकता अशें आमी गृहीत धरलें आसा. सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. फाल्यां डायलिसीस युनीट वाडोवपा परस लोक डायलिसिसाचेर पावचे न्हय म्हणून कितें तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. गोंय राज्यांत जितले किडनीचे पेशंट मेळटात त्या सगळ्यांचो हिशोब मारलो जाल्यार सुमार 60% किडनीचे पेशंट हे फक्त काणकोणाचे. आनीक परत काणकोणाच्या ह्या किडनी पेशंटाचो हिशोब मारलो जाल्यार तातूंतले सुमार 50% वयर जितले पेशंट आसा ते सगळे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या आदिवासी भागांतले. ह्या भागांत आदिवासी खातीर जो प्रॉब्लेम आसा हो किडनीचो तो कित्याक लागून सुरू जालो काय, ताचे फाटल्यान कारण कितें हाजें आजुनूय उत्तर मेळना. ह्या संदर्भान भारत सरकार आनी गोंय सरकारान हाजेर एक रिसर्च केले, पूण ज्या तरेन किडनीचे प्रॉब्लेम कित्याक जाता ताची कारणां कितें हें मेळपाक जाय तें मेळ्ळेंच ना. आनी ताका लागून खरो फॅक्ट कितें आसा तो न कळ्ळ्या कारणान लोकांक कशा तरेन ह्या संबंधान जागृत रावप ह्या विशींची म्हायती ना. आनी ताका लागून हो प्रॉब्लेम तसोच चालू आसा. आनी आतां जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हे जवळ जवळ आनीकूय 14 ते 15 पेशंट वाडला. म्हणजेच हो जर असोच जर आंकडो वाडत रावलो जाल्यार येणाऱ्या काळान काणकोणाक किडनीचे जे दुयेंस आसा तें सातत्यान वाडत रावतलें, ताची पर्संटेज वाडत रावतली. मडगांव खारेबांद रस्त्यावयल्या हॉटेल हंसाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूं ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. पयशे जाल्ले काय समजना कोण भितरले ते सरकार कितें जाणा कितें ना लायटीचे पण वाट पेटयल्ली देवाची. पूण हॉटेलाक चालू आसा तो बेगीन 7 बंद करता, 7 बंद करून रावता. फाटल्यान ते कोण काय समजना लायट मातशें पेटयले. इलेक्ट्रीक जेन्ना ते हें आसलें ते सॉकेट व्हडलें सॉकेट व्हडलें हाय हेजेर पावला तूं थिंगाच सकल आनी हूंय सकल थिंगा रावन तो फ्लोकेट जाला. थिंगा कितें दवरला ते पेपर आनी कितें ते हें केल्लें आसा ताका लागून तो सकल दिसतो आनी सगळ्या ते डोळे चड जावन इतलो लागलो इलेक्ट्रीक हेड लागला म्हणून तो चड उठलो वयर गेलो. 1946 हॉटेला खूब लागलो हॉटेल नारेबांद म्हणून जनावली रोड ओके ऑपोजीट ताकोडे ऑपरेटींग हें आसा शॉप आसा हंस काफे म्हणून. तुमी चोयल्यार तेणी हंस काफे म्हणून तेंचें धाकटें हॉटेल तें. जेन्ना आमी येयले तेन्ना तेणी ते सांगता हें बंद आशिल्लें, तेणी ओपन केलें म्हणून कोणें सांगलां म्हणटा म्हाका उलोवचें सांगलें. इमिडिएटली ओपन करून भितर पयलें सकयल किचन अशें आपलें किचन थिंगा थिंगा उतरलो. एलपीजीन आसलेलो एलपीजी तेंची भितर काडून दवरलें. बंद जालें की इलेक्ट्रीक सॉकेट आहा व्हडलें कितें आनी सकयल तेणी कितें वाट लायलेली कितें म्हणटा तो तितलो तो उजो लागलो आनी मातशें सगळें ब्लॅक आउट लागीं कितें आशिल्लें प्लास्टीक इलेक्ट्रीक हें तेजेर उजो लागलो आनी कांय नॉट तेजेर आसो आनी वयर मातशें धुंवर येयला ते रस्ते रिक्षा तेजेर आनी नळे हेजे नळ्याची हेजे वयर सो तितलो हें जाल्लें आहा आनी तो मेजर तेका हें जावंक ना. हेजे लिवून आतां तो उजो पालयला उजो आशिल्लो पेट्टालो तेका मेजर ते प्लायवूड हेजे आशिल्ले तेका पेट घेतालो वयर. तेन्नाच आमी पावले टायमार पावले म्हणून तो उजो सगळें काटेल पडून जालो इमिडिएटली. लागीं बरो आपूण कंटिन्यूस ते स्टार्ट केलें. दोनापावला वाठारांतल्या हवाई दर्यादेगेर इंटर्न दोतोर गौरी नारायण हाची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडली. पणजे पुलिसांनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा वयल्यान मरणा फाटलें कारण कळटलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाचे आदेश दिल्या. तिच्या कुडीचेर जीएमसी इंटर्नाचो युनिफॉर्म आशिल्ल्यान मरणाविशीं दुबाव निर्माण जाला. तिणें आत्महत्या केली की तिचो खून जालो हाचो तपास पुलीस करतात.
पणजे जुंता हाऊस इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचेर महापालिकेचो नगरसेवक जॅक सुखीजान प्रस्न उपरासल्यात. वाडत वचपी पार्किंगाची समस्या मतीत घेतल्यार ह्या सुवातेर बहुमाळयेची पार्किंग सुविधा बांदल्यार चड उपेगी पडटली अशें तांणी सांगले. तशेंच महत्वाच्या प्रकल्पांचेर निर्णय घेतना नगरसेवकांक विश्वासात घेवपाची मागणी तांणी केल्या. सगळे जाणा की आम्ही हे जुंता हाऊस जी आमची बिल्डिंग हा ती आयकॉनिक बिल्डिंग हा ते 60s जालेली. दॅट टाइम इट वॉज 6 floors. It was the second tallest building. For a long time, a lot of the public infrastructure was here. Up to 2000, most of the government building departments were here. Then government departments started shifting out. And 2020, there was also this very popular public astronomy center, which was very popular, started by Mr. Percival Noronha, and which has great nostalgic memories. We have seen now that the building is up for redevelopment, and the redevelopment we are seeing is, though it is public infrastructure, the pure commercial redevelopment with a hotel and a casino and a swimming pool on top. So a lot of citizens have voiced their opposition to this. They would like it to be retained for public purposes, and our suggestion is that as this is right in the center of the CBD, where access can be granted anywhere, this should be developed as a multi-story parking largely. And you should also have various other suggestions have come in, like if 80% is multi-story parking, then you could have an event space on top with a garden area. You could have vertical hanging gardens. You could make it a green building. You could have urban agricultural hub. But the majority, prima facie, most of us feel within our group that the best use for this is multi-story parking and absolutely not commercial redevelopment. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन.